परत एक फावट येवकार तुमकां आमचे बरोबर आसा शांताराम बाब जे स्टँडींग कमिटीचेर आहात लोकपालाच्या. शांताराम बाब, लेट अस कम स्ट्रेट ऑन इट. वॉट डू यू वॉन्ट टू से? अण्णा इज क्लीन, हिज टीम इज नॉट. कितें तुम्ही कितें म्हणपाक सोदतात? अण्णा इज क्लीन, हिज टीम इज नॉट. ना, अण्णा इज क्लीन आनी ताजी टीम कोण कोण म्हणल्यार खबर ना. हांव दोनांचेच नांव जाणा बेजिकली. एक केसरीवालजी, भूषण आनी हांची पळय कितें क्लिननेस हांव म्हणना, पूण तांचो पळय ऑब्जेक्टीव आशिल्ले ते धड नाशिल्ले इतलें हांव म्हणटा. किती धड नाशिल्ले म्हणटा तुमी ऑब्जेक्टीव? एंटी करप्शनाच्या मुवमेंटा भितर ऑब्जेक्टीव धड नाशिल्ले म्हळ्यार कितें? धड नाशिल्ले म्हणटा कितें म्हणजे कितें की तांचे पळय सोशल इमेज आसा किंवा तांचे पळय कार्य आसा तें अण्णा भशेन क्लीन आनी ऑनेस्ट कार्य न्ही. कितें केलें ताणें अशें? ते एलाबोरेट करपाचें हो प्रसंग न्ही. आनी यू डोंट वॉन्ट टू स्पीक अबाउट इट रायट नाव. यू जस्ट वॉन्ट टू लीव इट एट एन एलिगेशन. येस. म्हाका सांगात, जेन्ना तुमी इतली सगळें म्हणटात आनी स्टँडींग कमिटी भितर तुमचे सारके कितलेशेच जाण आसात जाणे एक्सपिरियन्स पार्लमेंटरीन आहात. एक गजाल म्हाका सांगात, खंय तरी तुमी सगळे पार्लमेंटेरियन ह्या एकूण मुवमेंटा विशीं एक प्री कन्सिव्ड नोशन दवरून ह्या गजाली कडेन पळयता अशें दिसना? ना, प्री कन्सिडरेशन कित्याक एजिटेशन तुमकां दिसता की दिशाहीन आहा आनी खूब जाण पार्लमेंटरीयन आहा तांकां दिसता की हो मुवमेंट चुकीचो. अशी परिस्थिती भितर जेन्ना तुमी स्टँडींग कमिटी भितर आसात, डोंट यू थिंक तुमी जस्टीस करपाक शकता? लक्षांत दवर वन थिंग, जेन्ना आमी स्टँडींग कमिटी बसतना हांव तरी म्हजें हांव सांगता, थंय अण्णा बिण्ण लागचो ना आमकां. प्रत्येक क्लॉज एक बाबा भ्रश्टाचाराचो संबंदी प्रतिबंध हाडपी एक स्वतंत्र कायदो करपाक कितें करपा जाय हें म्हजो तकलें आसतलें. हें हांव तुमकां प्रामाणीकपणान सांगता. हांव क्लॉज ब्रेक सिरियसली करता. ताचे म्हणजे म्हाका अण्णा आनी हो येवपाना. आय कॅन टेल यू विथ ऑल ऑनेस्टी. तेन्ना क्लॉज पळोवप आनी बरें पळय कितें जाता, बरे भशेन कितें जाता तें करपाचें. आमचे मुखार 23 आनी 24 तारखेक आतां पयली मिटींग जावपाची आसा. पयले दिसाक सेंट्रल विजिलन्स कमिशन येतलें आमच्या मुखार. अरुणा रॉय तिची साक्ष जातली आनी कांय NGOs. दुसरे दिसा सबंदीत मिटींग आसात. ते आसा सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन आपली बाजू मांडटली. देन सुप्रीम कोर्ट एमिनंट लॉयर हरीश साळवे तो आमच्या मुखार येवपाचो आसा. आनी 5-6 नामांकीत NGOs ह्या सगळ्यांचे विचार आमी वेवस्थीत आयकून घेवन जितले पळय तांचे विचार पळय हें विधेयक प्रबळ करपाचे आसात ताजे आमी म्हजे तरी हांव तरी स्वागतच आसतलें तें. आनी त्या प्रमाणे डोंट यू थिंक तुम्ही पॉलिटिशियन ह्या इशूचेर एज फार एज अण्णाची बील आसा यू आर बायस्ड ऑलरेडी? इवन अण्णाची बील पासून न्ही, हांव क्लॉजीस पळय आहा ह्यो क्लॉजीस जर बरोबर ना तर तो अण्णाने करूं आनी किंवा आनी कोणी ऑलरेडी त्या बिला बद्दल बायस्ड आसा अशें दिसना? ना ना ना. आतां उदाहरणार्थ समज धरया, तुज्यान म्हणपा जाता की प्रायम मिनिस्टराक भितर इन्क्लूड करचो काय न करचो हाचे संबंदी एक वेळा आमची प्री कन्सिव्ड नोशन आसा हें म्हणून हांवें मान्य करता. कळ्ळें? कारण आमी जाणा हाजे पासून धोको कितें आसता देशाक. कळ्ळें? म्हणजे थंय प्रश्न आसा, थंय कदाचित तेय आतां मान्य जवळ जवळ करपा आयले म्हाका. पूण बाकीची कितल्योश्यो ओपन कॉजीस आसात. आमी आमचो त्या संबंदी आमी बारीकसाणेन विचार करून बाबा हें विधेयक हें सजेशन अण्णाचें विधेयकां आसा तें बाबा घातलें जाल्यार हें विधेयक बरें जावंक शकता तर आमी घालतले. 3 गजाली ज्यो सांगल्यो तेन्ना बी ज्यो बोन ऑफ कंटेन्शन आशिल्ल्यो जाल्यार 2 गजालींचेर हांव वता. एक म्हळ्यार लोवर ज्युडिशियरी लोवर ब्युरोक्रेसी इन्क्लूड करप आनी दुसरें म्हळ्यार सिटिझन्स चार्टर. ह्या मुद्द्यांचेर तुमकां व्हाय दीज पॉयंट्स बोन ऑफ कंटेन्शन? लोवर ज्युडिशियरी लोवर ब्युरोक्रेसी आसा ती म्हणजे 2 गोश्टी आसात की तुमी स्टेट बिला लोकायुक्ता संबंदी उलयतात. स्टेट पळय राज्य सरकार पळय आसात तांकां दिसतलें कितें की प्रत्येकाक आमी आपलो कायदो हाडचो. कळ्ळें तुका? आनी आमीच जर सेंट्रल लेजिस्लेशन जर हाडून जर तें जर स्टेटांक राज्य हें केलें जायत तर एक प्रश्न येतलो की आमचें पळय फेडरलिजम आसा आनी तांचे पळय अधिकार आसा तांचें आमी उल्लंघन करतात काय कितें? आनी जर तर तांचें उल्लंघन घटने प्रमाणे जायना जायत तर तें घालपाक हांव म्हजें मत स्वताचें आसा. कळ्ळें न्ही तुमकां? राज्य सरकारांक भितर हाडपाचें ह्याच कायद्यांत तांचें उल्लंघन जायना जाल्यार आनी घटनेची पायमल्ली जायना जाल्यार राज्य सरकारांक भितर हाडपाचें. नंबर 2 लोअर ब्युरोक्रेसी. लोअर ब्युरोक्रेसी आसा
ती खंयची पातळी पर्यंत हो प्रश्न येता. बेस्ट लोअर ब्युरोक्रेसीक भितर हाडपाक खरो जर इफेक्टीव कायदो आसत ताचो वापर कोण करना. तो म्हणजे प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन ऍक्ट 1988. तूं एक पोलीस स्टेशनाचेर वच आनी एक कोण क्लार्कान पयशे मागले म्हणल्यार दी, कंप्लेन कर, तुका प्रूफ लाय. कळ्ळें? जावं शकता, हांव मान्य करता की पोलीस स्टेशनाचेर वतकीर ताजेर एखादी सरकार जो आसता ताजो दबाव आसूं शकता. पूण जर तर अण्णा सारके मनीस इतलें एजिटेशन करूं जाता थंय 15-20 लोक धाडल्या पुरो तो FIR रजिस्टर करता नाजाल्यार पळय तूं. नंबर 1. आनी नंबर 2, ज्यो FIR अंडर प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन ऍक्ट 98 खाला पोलीस स्टेशनाचेर जर फायल जाता पळय त्यो खंयच्या कोर्टां वतात? सेशन कोर्टां वतात. आनी प्रत्येक जिल्ल्याक एवरेज 3 सेशन कोर्ट असतात. म्हणजे गोंयची जर तूं जर पळयशी आमचे कडेन जवळ जवळ 6 लोकायुक्त जातले तर हो मार्ग अवलंबून जाल्यार लोअर ज्युडिशरी कॅन इजिली बी टॅकल्ड बाय 1988 ऍक्ट इजिली, जाचो वापर आज कोण करनात. वॉट अबाउट सिटीजन्स चार्टर? हां, सिटीजन चार्टर म्हाका प्रॉब्लेम कांय ना. म्हणजे की जर तर हांवें तांगेल्या बिलार तो सिटीजन चार्टर खंयचो पळोवना. सिटीजन चार्टराचो कन्सेप्ट म्हजे तकलेन आसो असो. सिटीजन चार्टर म्हणजे कितें, एक म्हायती आसपाक जाय प्रत्येक डिपार्टमेंटाची. बाबा ह्या डिपार्टमेंटाक कितें कारवाय आसता, कसली फॉर्मां असतात, कितें सेवा मेळटा लोकांक, कोणा कडेन खंयची अधिकाऱ्याक कितली पावर आसात, ही सगळी म्हायती आसप. आनी प्रत्येक अधिकाऱ्यान अर्ज लोकांचे कितले दीस भितर हाताळपाक जाय ताजी म्हायती दिवप म्हणजे सिटीजन चार्टर. फाल्यां असो जो सिटीजन चार्टर केलो जायत तो मॅन्डेटरी आसता लोकांक सांगना. फाल्यां एक खंयचो सरकारी अधिकारी तें करता कारण चार्टर तो. तुम्ही कितें म्हणटा मॅन्डेटरी करचें? म्हजें एक स्वताचें मत पयलीं पासून आसा. हांवें 2-3 पब्लीक मिटिंगांनी जाहीर केलां की लिमिटेशन फॉर डिस्पोजींग ऑफ दीस एप्लिकेशन ही कायद्यांक आसची. एक कायदो करचो, कायद्यान तें एप्लिकेशन ती फायल अमके दिसा भितर अशें वचचें म्हणून. आनी जर तर ती डिस्पोज जाली ना तर मागीर कायद्यांक प्रोविजन आसचें. म्हणजे रोखडो ताका फासा लावचो न्ही, हय, कायद्यांक प्रोविजन आसचें. तागे म्हणणें आयकूंक जाय, तूं कित्याक केलें ना, ताका जाल्यार संदी दिवची. आनी जर तर ताका तो मुद्दम करता आनी कितें करता जायत तर ताका डिसिप्लिन एक्टा सकत शासन जावचें. अशे तरेचो कायदो हाडपाक म्हत्वाचो मुद्दो जाचे वेल्यान आमी सुरवात केल्ली ते म्हळ्यार पार्लमेंट आनी मुवमेंट. एक मुद्दो आसा तो म्हळ्यार तुमी राजकारणी फाल्यां स्वताक एकदां निवडून येतय जाय ते करतले, जाय ती स्कॅमां करतले आनी पार्लमेंटाचे सँक्टिटी म्हणून लोकांनी ओग्गी बसप. न्ही म्हणजे नाल्यार कितें दिसभर चाबूक घेवन मारप तांकां कितें कितें म्हणपाक सोदतात. पण जालो न्ही, आतां कडेलोट जालो, इतली स्कॅमां जाली, इतली सगळें जालें, ताजे उपरांत लोक उठले न्ही. तांणी म्हणनी हांगे अशें दिसता गेलें कोण पळय आपूण जें सांगता तें जर सांगना जायत त्या भशेन जर पार्लमेंटाक उलयना जायत त्या फाटल्यान चाबूक मारपाचें इतलेंच म्हणपाचें उरलां तांणी. कळ्ळें? आतां ते म्हणटा रिकॉल. ओके फायन. देशांतली वोटर्सांची संख्या कितली, वता वोटिंगाक कितले आनी रिकॉलाक तूं सायनी करतलो कितले आनी तूं प्रत्येक आठवड्याक पोल घेतलो कितले रिकॉलाचे, कितें सेन्स आसपाक न्ही. पूण समजा एक सरकार अत्यंत भ्रश्ट जालें, ताणें 2G केलें, CWG केलें जाल्यार लोकांनी परत 5 वर्सां मागीर आवाज काडप ना. आवाज काडपाक ना कोण सांगता? ही लोकशाही न्ही. आवाज काडप ना म्हणून कोण सांगता? अशा टायमार जेन्ना एक मुवमेंट उबो रावता लोकांना तांचे अधिकार ओके ताणें काडलो तेन्ना सरकार पयलीं ज्या मनशान मुवमेंट उबो केलो ताका अरेस्ट करता, मागीर 24 वरां भितर ताका रामलीला मैदान तयार करून दिता. हांगा तुम्ही राजकारणी सरकाराच्या हाती बद्दल हें करतात. ओके रा त्या तांणी अरेस्ट केलो बिलो तें घेवना. ह्या मुवमेंटाचें कॉग्निजन सरकारान घेतलें. ह्या मुवमेंटा खातीर आतां इतली मुवमेंट सरकारान सिरियसली गंभीर तरेन बाबा ह्या विधेयकाचेर चर्चा जातली, स्टँडींग कमिटी येतलें हें कांय लक्षांत येना तुमी. म्हणजे ताका ह्या मुवमेंटाक भायर उडयलो, पार्लमेंटाक भायर उडयलो, आमी त्या मुवमेंटाक भायर उडयलो. जें जालें तें हांव मान्य करता, पूण तें केन्ना जालें? म्हजो प्रश्न इतलोच आसा की जो पर्यंत ताका तुमी ब्लॅकमेलिंग म्हळें, जो पर्यंत त्या स्टेजीचेर ताणून धरले ना तो पर्यंत आमी ब्लॅकमेलिंग म्हणना. तोच सांगता अण्णा हजारेच सांगता तो म्हणटा हें ब्लॅकमेलिंग तो मान्य करता. ती परिस्थिती कोणी हाडली? मान्य करता हें ब्लॅकमेलिंग म्हणून. परिस्थिती परिस्थिती हाडून ना. तुम्ही ताका पयलीं भितर उडयतात, मागीर रामलीला मैदान तयार करून दिता आनी लोकांचो पाठिंबो वाडटा म्हणटा दिशाभूल करपी पळय फॅक्ट्स आसात त्यो ताजेर आमी व्हडली चर्चा मूळ मुद्द्याचेर उलोवया. तें कितें ताका
एरेस्ट केलो किंवा ताणें अशें म्हणिल्लें ताणें तशें म्हणिल्लें हें कित्याक उलोवपाचें आमच्यान तशी गोश्ट एक गजाल म्हाका सांगात कमिंग टू द म्हजे 2-3 मिनटां उरल्या तुमकां दिसना हें सगळें जालें ताका अल्टिमेटली राजकारणी जबाबदार आशिल्ले राजकारण्यावेलो लोकांचो विश्वास गेला राजकारणी म्हणल्यार कोण सगळे राजकारणी जबाबदार प्रत्येक गोष्टी राजकारणी जबाबदार देश चलयता राजकारणी न्ही आतां ते काँग्रेसी आसा ते राजकारणी न्ही येदो व्हडलो देश चलयलो येदो अखंड देश आमी 50-60 वर्सां सांबाळून दवरलो आनी कोणा कडेन आसता जाल्यार देश उरचो नाशिल्लो जाती धर्म इतले आसतना अखंड ते उरली इवन भायर देशांतले लोक तोखणाय करतात की इतली गरिबी आसा इतली भाशा आसा इतली लोकसंख्या आसा तरी सुद्दां हो देश अखंड आनी मजबूत उरला आनी काँग्रेसीक श्रेय दिवपा जाय हाजी कोणेच नाकारू शकना एक दिसना खंय तरी लोक आनी पॉलिटिशियन्सां मदीं ट्रस्ट डेफिसीट तयार जाला तेच डेफिसीट म्हाका दिसना आनी आज सांगता पयलीं एक वेळार लोक आमदार आहात खूब लेट वताले आतां प्रत्येक आठवड्याक खंयचोय MLA किंवा खंयचो MP आठवड्याक खंय तरी खंयची मतदारसंघां आसता हें मान्य करूं जाय खंय क्वचितच अशें घडटा आशिल्लें की कोण आमदार किंवा MP लोकां मदीं वचत ना बाकी कशें बाबा आज ह्या भागांत गेल्यार दुसऱ्या भागांत कितें नाराज जाता आमचे कडेन कितें आयलें ना कळून पूण प्रत्येक MLA प्रत्येक MP आज मतदारसंघांक लोकां मदीं आसता म्हणजे ट्रस्ट डेफिसीट येतली कशें लोकां मदीं संपर्क चालू आसता एक गजाल म्हाका सांगात स्टँडींग कमिटी भितर कांय अशी लोक आसात जांच्या कॅरेक्टरा विशीं शंका आसा ताचे हांव कांय उलोवंक शकना मेंबरा विशीं म्हज्यान कांय उलोवंक ना पण तुमकां इतली तरी दिसता की स्टँडींग कमिटीक जितले लोक आहात ते निश्कलंक आसचे इतली तरी तुमकां दिसता बरो विचार मांडचे तांणी आनी निश्कलंक आसचे ना तरी दिसता कोण निश्कलंक आसा आनी कोण ना ना हाचेर हांव भाशा करूं शकना पूण स्टँडींग कमिटी बरे भशेन काम करतली आनी सदांच म्हजो तरी अनुभव आसा स्टँडींग कमिटीक केन्ना आमी झगडनात पार्टी बिटी एक पार्लमेंटात झगडटात पूण स्टँडींग कमिटीक सदांच आमी एकमतान हें करतात कसले विशय आसता ते आर यू कॉन्फिडंट माय लास्ट क्वेश्चन की स्टँडींग कमिटीन इतले सगळे मसुदे पळयतकीच आनी इतले सगळे विचार आयकून घेतकच आर यू कॉन्फिडंट की तुमी सगळ्यांक सॅटिस्फाय करपाक शकतले सगळ्यांक सॅटिस्फाय न्ही एक बरो मसुदो तयार जातलो इतली हांव गॅरंटी दिता सगळ्यांक सॅटिस्फाय करपाक शकतले हाजेर तुमकां ते विश्वास हांव कसो सांगूंक शकता कोण सॅटिस्फाय जातलो कोण ना पूण बरो मसुदो इम्प्रूव्ड मसुदो हो जातलो आनी जो जाची सुवर्ण मध्ये साधपाक शकतले कितें सुवर्ण मध्ये साधपाक शकतले 3 मसुदे घेवन एक खंय तरी बाबा हागेले मेन पॉयंट हागेले मेन पॉयंट हागेले मेन पॉयंट अशें धरून एक परफेक्ट बिल इतले तरी आश्वासन एक स्टँडींग कमिटीचे मेंबर म्हणून तुम्ही लोकांक दिवपाक शकता हांव स्टँडींग कमिटी मेंबर म्हणून काय म्हणना पूण एकच सांगता की बरो मसुदो जातलो आनी हे सगळे पळय मसुदे आसात तातूंतले प्रोविजन घेवन इतलेंच न्ही ह्या 3 मसुदे सोडातच त्या भायर आमचे मुखार इतले विचार येतले इतले मुद्दे येतले की सगळ्यांक बरे बरे मुद्दे पळय आनी ह्या सरकाराच्या कार्यकाळात तुम्ही पास करतले निश्चित ह्या सरकाराच्या कार्यकाळात पास करतले आणि हे पास करून इलेक्शनाक वतले पास करून इलेक्शनाक वतले तारीख खूब पयलीं जातलो पास हो तेच म्हणटा सो ते करूनच इलेक्शन जातले ते इलेक्शन टायम जातले एक्झिस्टन्साक येवन जातले इलेक्शन टायम खूब आसा इलेक्शन टायम खूब पण इलेक्शन जातले ते लोकपाल एक्झिस्टन्साक येवन जातले हय ऑफकोर्स सो ह्या ठोस आश्वासनाचेर आमी आयच्या मुलाखतांक सोंपयतात खंय तरी शांताराम बाबान खूब डेरिंग डेंजरस एक्सप्लोसिव्ह आणि महत्वाचे स्टेटमेंट्स केल्यात स्टँडींग कमिटीचे मेंबर ते अशे टायमार मिटींग जावपाचें आसा 24 तारखेक आनी तुमी आयले आनी ही फ्रँक मुलाखत आमकां दिली थँक्स अ लॉट इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू